नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आयज आमचो विशय आसा तो खूब इंट्रस्टिंग आसा की मनोहर पर्रीकार हांचो 4थो स्मृतिदीस जालो. पोस्ट पर्रीकार गोंयचें राजकारण, समाजकारण, गोंयकार बदल्ला काय कितें, कसो बदल्ला आनी कितें फरक आमकां दिश्टी पडटा हाजेर आमी आज उलयतात. 3 मानेस आसा म्हजे बरोबर स्टुडियोक. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. दुसरे आसात म्हणजे काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन तुलियो डिसोजा. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर राजकीय विश्लेशक आनी आदवोगाद एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत. सिद्धार्थ बाब, वेलकम. सिद्धार्थ, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमी जेन्ना हे पोस्ट पर्रीकार गोंयचे पर्व पळयतात तेन्ना कितें फरक दिसता? आज जेन्ना आमकां इतली इश्यूज दिसतात, वेगवेगळे तरेचे दिसतात, ताजे उपरांत BJP भरपूर बदलल्या. हाऊ डू यू एनालायज दिस? पहिली गोष्ट म्हणजे मेन तांच्या भितर फरक म्हणजे पर्रीकर हॅड टू बिगीन विथ स्क्रॅच. कोणूच त्यांना BJPक तशें वोट घालपाक येनाशिल्ले. एक पार्टीची स्थापना खंय आनी जायत आसत, पण गोंयान इंट्रोड्यूस करून ताका सत्तेर हाडप हाका जे एक कौशल्य लागता, हाका जे एक कार्यक्रम लागता, हाका जी एक मेहनत लागता, चातुर्य लागता, प्लॅनिंग लागता, इम्प्लिमेंटेशन लागता, ती कर्तबगारी जी ताच्या कडेन आशिल्ली तशी आनी खंयच्या लिडरा कडेन सद्या तरी म्हाका तरी दिसूंक येना. ते एक वेगळे पर्व आशिल्ले जे आतां बंद जाले किंवा नाव दॅट वी हॅव मूव्ड अहेड. द पोस्ट पर्रीकर इरा इज ऑफ कशें आसा, एकदां अभ्यास तूं करनाशिल्लो, खंयच्यान तूं आतां अभ्यास बरी देख लागली तुका, तूं अभ्यास करून आतां फर्स्ट आयलो तूं. आतां तो फर्स्ट रँक तुजो टिकोवन धरपाक जाय पळय, ती जी BJPची आतां जी धडपड जी आसा ती दिसपाक येता. कारण यू आर स्टेपिंग इन समबडी शूज हू हॅज केप्ट व्हेरी हाय क्वॉलिफायड हेरिटेज. आतां तातूंत तुमी पांय दवरून तुमचें जें चलप आसा पळय थंय खंय तरी BJP आजून चाचपडतात. त्या डिग्रीचे तुमचे वागणे किंवा त्या डिग्रीचे कौशल्य किंवा त्या डिग्रीचे कामकाज प्रशासना विरुद्ध धरून चला, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह धरून चला किंवा आणि अदरवायज धरून चला, हे इतले दिसना. हे तर सारखे म्हणजे दॅट इज व्हेरी मच ऑब्वियस as far as I am concerned. That's how I look at that. We'll go to the finer details of that. तुम्ही बरे विश्लेषणय केलें. तुलियो बाब, तुम्ही कशी पळयतात ह्या पोस्टाचे उपरांत राजकारणातलो फरक, BJPतलो फरक आनी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फरक? See, in my opinion, Parrikar has been responsible to bring the BJP into the scenario of enjoying power. I'm saying this enjoying power because BJP never really initially got elected to rule in the initial governments where Parrikar was leading or Parrikar or the BJP was a part of. Whether it was Sardin's government or initially they supported another government, or later on the late Manohar Bhai Parrikar was the CM himself. So using his political maneuvering and some type of a clever approach to the entire scenario, he managed to get BJP, as my co-panelist Samant Bab has said, into the realm of power. Then started the real issues of governance, delivery, and so many other issues that follow. Now, if you go a little before that, BJP was really never kept alive by Parrikar. BJP had so many leaders of the past, I can even name them a few, who had kept that party alive. जे BJP म्हाका दिसता 1984 फॉर्म जाल्ली ताचे धोरणाचेर जे पार्टीचे लोकांनी, सर्गेस्त जीवाय भंडारी, I knew well, very senior person, and many of them are no more. Suresh Amonkar was the ex-president of the party. Lakshmikant Parsekar, he is no longer in the party. And like this, many others had kept that party going at a time when the party stock was in Goa non-existent. And the Congress stock was at an all-time high.
in the 80s and the 90s. So credit also cannot be taken away from them for keeping that BJP flag, at least if not flying high, but at least flying and alive in the state. इन द of स्टेट Goa. व्हेरी इंटरेस्टिंग. गिरिराज बाब, तुम्ही कशे पळयतात ही पोस्ट जी 4 वर्सां आसात ताजो पक्षा भितर खूब बदल जाल्यात, पक्षाच्या मांडणे भितर खूब बदल जाल्यात, पक्षाच्या राजकीय धोरणा भितर खूब बदल जाल्यात. तुम्ही कशे पळयता ह्या गजाली? म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे मनोहर भाईची आज 4 वर्सां तांकां वचून जाली, तांच्या खातीर म्हणजे पयलीं तांकां वर्गां ओंपता. आणि आय थिंक म्हणजे मनोहर भाईचे कंट्रिब्युशन टू गोवा आय थिंक म्हाका 1 मिनटान जस्ट रिमाइंड करूंक जाय. म्हणजे आज 4 वर्सां जाली तरी म्हणजे तांचे प्रत्येक पॉलिसी इतली फ्रेश आमच्या तकलेन आसा. आनी हांव मुद्दम विचार करतालो ते 94 पयल्या फावटी आमदार जाले आनी कॅन वी इमॅजिन गोवन पॉलिटिक्स विदाउट मनोहर पर्रीकर आज काय म्हणून. I think he has left bigger mark than most politicians have left. आणि he succeeded in every role he got. म्हणजे पहिले तांचे तुम्ही मुद्दाम पळयात, आज सुद्धा जर तुम्ही संघान वचशात जाल्यार तांचे स्वयंसेवक म्हणून कंट्रिब्युशन किंवा म्हापशेचे संघचालक म्हणून आसत, मागीर तांणी केल्लो तो एक आमदार म्हणून पणजेचो. म्हणजे एक सादें उदाहरण, पणजे गँग वॉर्स जाताले, मनोहर भाई येना बरोबर एक आमदार म्हणून ताणें कशा तरेन स्टॉप केले. सो म्हाका दिसता हीज जर्नी इज एडमिरेबल. आनी जशें ॲडव्होकेट सिद्धार्थ बाबान म्हणलें, म्हणजे म्हाका एकूच दिसता न्ही की द कमेंट्स आर अनफेअर टू द एक्सटेंट की इफ वी एक्सपेक्ट की भाईचे शूज फील जातले, म्हाका दिसता दॅट इज इम्पॉसिबल. की नो बडी कॅन एवर फील द वॉइड ही हॅज लेफ्ट. आनी दॅट इज अ रियलिटी बिकॉज ही इज अ फिनॉमिनन विच कम्स आय थिंक वन्स इन आय डोंट नो हाऊ मेनी इयर्स. त्यामुळे हे केन्नाच हांव मानूंक शकना. आनी आय अग्री विथ तुलियो बाब की मनोहर भाई बरोबरूच म्हणजे म्हाका दिसता वेदर इट इज मनोहर भाई आसत, श्रीपाद भाऊ आसत किंवा राजेंद्र आल्लेकार आसत, हांचे सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन. BJP इज अ कार्डर बेस्ड पार्टी. आनी हांव म्हणून म्हणटा की एक म्हणजे भाईचो जो पोझिशन आसा दॅट कॅन नेवर बी फिल्ड. हीज विजन, हीज कंपॅशन, एवरीथींग वील बी रिमेंबर्ड. आनी इवन हीज गुड गव्हर्नन्स. म्हणजे आज हांव काल हांव न्यूज वाचतालो की इंडियन डिफेन्सान काही प्रोजेक्ट्स प्रमोट केले अंडर IDDM विच इज इंडिजिनसली डिझायन, डेव्हलप्ड अँड मॅन्युफॅक्चर्ड. हू हॅड क्रिएटेड दॅट कॅटेगरी? म्हणजे आर्मीचे आणि बाकीच्यांचो विरोध असताना डिफेन्स मिनिस्ट्रीचो की दिस वील पुश इंडिया अवे फ्रॉम द बिग फॉरेन कंट्रीज. भाई सेड नथिंग डुईंग, ही पुट हिज फूट डावन आनी इंडियन मॅन्युफॅक्चरांक प्रमोट करपी. सो म्हाका दिसता हीज विजन, हीज आयडियल्स वेर कम्प्लिटली डिफरंट. दुसरें जे म्हणटा तुम्ही की पोस्ट भाई BJP 2022 म्हाका जेन्ना दिसता इलेक्शन जालें तेन्ना होच आर्ग्युमेंट आशिल्लो की तुमचे हे भाई शिवाय पयले इलेक्शन आनी तुमी दणदणीत आपडटले आनी तुमकां कळटलें की भाई नासतना कितें जाता. पण म्हाका दिसता मागीर ते भाईन आसूं किंवा आमच्या बाकीच्या कार्डरान आसूं, ही हॅज क्रिएटेड अ पार्टी विच कॅन टेक केअर ऑफ इट सेल्फ. आनी तुमी मुद्दाम पळया, म्हणजे आज डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज इमर्ज्ड एज अ लीडर. ही इज व्हेरी पॉप्युलर अमॉंग्स पीपल. आनी जेन्ना तांचे म्हणजे ही वॉज नॉट इवन अ MLA, मनोहर भाईन सांगिल्लें की ये लंबी रेस का घोडा आहे म्हणून. तर म्हाका दिसता हातून मनोहर भाईची जी एक आर्ट आशिल्लें टू क्रिएट कार्यकर्ते, म्हणजे मागीर पणजेन मागीर सिद्धार्थ आसूं किंवा दोतोर आसूं, म्हाका दिसता ही ऑलवेज हॅड अ प्लॅन. आनी जेन्ना 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 गोंयांक गरज पडली ही वॉज ऑलवेज देर. म्हणजे 2017 जेन्ना सरकार फॉर्म जायना जालें, he came back as म्हणजे गेम रिझाइंड एज डिफेन्स मिनिस्टर अँड केम बॅक टू गोवा. Okay. आय थिंक दॅट इज एडमिरेबल. सिद्धार्थ, तुम्ही जो मुद्दो काढलो हांव त्या मुद्द्यार येता की पोस्ट पर्रीकर BJP इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. म्हाका एकदां माय लर्नड फ्रेंड ऑफ मायन वन्स व्हेरी नायसली सेड की वेन इट वॉज पर्रीकर देन विथ पर्रीकर इट वॉज कायंड ऑफ ही हॅड द फ्रँचायझी ऑफ BJP टू टेक एनी अँड ऑल डिसिजन्स अँड रायट नाव द प्रेझेंट BJP हॅज बिकम अ फॅक्टरी आउटलेट. So that's a very interesting way of putting it. Do you agree with that comparison that from BJP, from a franchisee where the proprietor is taking all the decisions, has shifted to a factory outlet where the decision making has become very uniform? See, whenever there is a towering leader or a tall leader, ताचो पर्सोना जो असता पळय तो पार्टीचेर पडटाच. त्याच्याबद्दल काय म्हटलें म्हणजे त्यामुळे डिसिजन मेकिंग आणि बाकीच्यांचो रोल पार्टी भितर वो
थोड्या फरकान दुय्यम जाता. हाचे बद्दल काय म्हटले दुबाव आसपाक शकना. दिस इज ट्रू अबाउट मनोहर पर्रीकर हियर, or in yesteryear it is true about Jawaharlal Nehru also when he used to take decision, about Indira Gandhi also when she would take decision, cabinet was irrelevant that time. Even as far as Jawaharlal Nehru, cabinet was irrelevant, but Shastri's time cabinet was very much relevant. Rao's time cabinet was very relevant. So पर्सोना जो मनशाचो आसता पळय त्या प्रमाणे पार्टीचेर त्याची छाप ही पडटलीच. पयलींय पडटाली, आतांय पडटली, हेच्या फुडें पडटली. What is good for the state? If you ask me, democratic way of taking decision is much better. See, when you have a wider consultation, when decisions are scrutinized at multiple levels, when more people are involved in decision making, that is that is more democratic way of taking decision. म्हाका दिसना पर्रीकाराचो छप्पा आनी कसलोच उरला. कित्याक अशें दिसता की पर्रीकारान थोडे कार्यक्रम, थोडे पार्टीचे धोरण आनी तेजे पॉलिसीज आनी प्रोग्राम्स कितें केल्ले तेणें स्टार्ट, बट नथींग ऑफ दॅट सिम्स टू बी अपॅरंट इन टुडेज गव्हर्नन्स. इन फॅक्ट, ऑल्दो आय वूड नॉट लायक टू टच दॅट सब्जेक्ट, even his son, who made a very honest bid to be the successor of his father's legacy, programs and policy to the party as one of the very foremost leaders of Panji, even his contention and his claims were summarily set aside, and that probably is exactly what we are knowing of the post-Parrikar era. That is one definitely a clue for us to understand that his son's claims to that legacy, and obviously when you are having a son claiming the legacy and the party is totally setting it aside summarily without giving it any thought, is a matter You're saying for that demonstrates the direction. And अशें दिसता की party has run into some sort of like a bankruptcy. तांचेच तांकां कोण लीडर मेळना तांचे मुखार, आनी टुडे पार्टी, आय विल पुट इट ऑपोजिट, दॅट काँग्रेस हॅज नॉट लॉस्ट 10 and 8. Congress has lost. That is the balance sheet. But what I feel is that it is the BJP who has pried on the Congress legislatures continuously, being a party in power in Delhi and in Goa. The job is not difficult, and Goa is not the only state where it has fallen prey to this. Okay, so very Madhya Pradesh, Yeah. Karnataka, and many other states are examples of what has happened in some northeast states. ओके, very interesting. गिरी, दोन इम्पॉर्टंट मुद्दे. एक ते म्हणतात की देर इज अ व्हेरी कॉन्शियस एफर्ट अँड प्रोबेबली माइट बी अ व्हेरी प्रॅग्मॅटिक टू की एक मनीस गेलो ताजी छाप पक्षाचेर उरतली, बट फक्त तेंच घेवन तुमी मुखार राज्यकारभार चलोवपाक शकना. सो इज देर अ कॉन्शियस एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम दॅट शॅडो, नंबर वन. आणि नंबर टू, तांणी जसं सांगलें की द पोस्ट पर्रीकर ही जी दोन मेजर डिफेक्शन्स जाली आनी एक तुमी आमदार जे काँग्रेसीचे घेतले, पर्रीकार आशिल्लो जाल्यार ते जावपाचें काय कितें? I'll give you two way. म्हणजे एक, as a BJP spokesperson, I can assure people of Goa and the August panel here की there is no such effort. आणि दुसरा, as a political person who understands politics, even if somebody tries to undo his legacy, trust me, it is impossible. म्हणजे ॲटलिस्ट आम्ही असं म्हणसर भाईचो छाप सगळ्याचेर. आज तुम्ही खंयचोय मेजर प्रोजेक्ट पळया, आज तुम्ही मोपा पळया, अटल सेतू पळया, खंयचोय प्रोजेक्ट पळया, म्हाका दिसता ताजेर भाईचो इम्प्रिंट हो सदांच उरतलो आणि इट कॅनॉट बी अनडन. सो एक म्हणजे देर इज नो कॉन्शियस एफर्ट, आणि टू मूव आउट ऑफ द शॅडो. टू मूव आउट ऑफ द शॅडो. आणि दुसरे, आज जे तुलिओबाब सांगता की वी आर बँकरप्ट आणि कितें म्हणलें, आणि वी हॅव नॉट लॉस्ट MLAs. अरे बाबा, यू हॅव लॉस्ट द इलेक्शन. म्हणजे दिस वॉज, म्हणजे जर तुम्ही जर पळयशात 10 years ऑफ एंटी इनकम्बन्सी, तुम्ही सगळे आपले प्रश्न येता की इफ दे लॉस्ट एन इलेक्शन तुमकां ते हाडपाची कित्याक गरज आशिल्ली परत? नाही, आय विल कम टू दॅट. ऑल आय एम ट्रायंग टू से इज, सी, काँग्रेसीन एटलीस्ट आमकां बँकरप्ट किंवा काँग्रेस हॅज नो रायट. आता शेवटाक कशें आसा न्हय, तुलिओबाबान म्हणलें की ही गेव अस द ऑफ एन्जॉयींग पॉवर. एक म्हणजे भाजपा खातीर power is to serve the people, आणि म्हाका दिसता इफ वी कॅन स्ट्रेंथन BJP's bid,
जाल्यार वी शूड बी एबल टू मेक सम कॉम्प्रोमायजीस. आनी एक म्हणजे कशें आसा न्ही, तुमी येदोळ तो फ्रँचायज मॉडेलाचेर बी जे उलयले, म्हाका एकूच दिसता की जो भाईचो एक लेटर्स बी व्हेरी क्लियर, जो भाईचो स्टेचर दिल्ली आशिल्लो, म्हणजे भाई गेलो की म्हाका दिसना की इवन इफ समबडी इन दिल्ली फेल्ट की अ डिसिजन वॉज रॉंग, आय डोंट थिंक दे वूड हॅव करेक्टेड हिम, because they would have said he will go with his wisdom, whereas currently that may not be the situation. So कशें आसा, every time circumstances may not be the same, आणि that is where म्हणजे कितें आसा न्ही, that is why even after 4 years of his death we are talking about Okay. Manohar Bhai's death. On that point, I'll go to Siddhartha on a very important issue, them electoral success. Now, it can be very well argued की even after मनोहर पर्रीकर, जशी गिरजन म्हणे की ह्या इलेक्शनाक सगळेजाण म्हणटाले की विदाउट पर्रीकर दिस इज युअर फर्स्ट असेंब्ली इलेक्शन, तुमचे कितें जातलें काय म्हणून. सो डू यू थिंक दिस इलेक्टोरल सक्सेस हॅज ऑल्सो प्रूव्ड दॅट पर्सोना ऑर द करिझमा ऑफ वन इंडिविज्युअल तो आसता ना न्ही, बट इलेक्टोरली आयच्या काळा भितर देर आर फार मोर डिफरंट फॅक्टर्स दॅट इम्पॅक्ट युअर वोटींग अँड नॉट जस्ट करिझमा ऑफ वन लिडर. That's what तू शिवाजी आणि संभाजीचे एक्झाम्पल घे न्ही. संभाजी वॉज एबल, ही वॉज ऑल्सो एबल टू डू बेटर गव्हर्नन्स, बट ताका शिवाजीन इतले केल्ले कार्य आशिल्ले न्ही ताका. ते फुडें व्हरप हे वेगळे आणि शुन्यातून विश्व निर्माण करप वेगळे. ऑफकोर्स आजचे सिच्युएशन चेंज आसा, फाल्यां आनीक चेंज जातली, पूण त्याच बरोबर बीजेपीन जो कितें इतके वर्साचे कार्य केला, ते एक संघटना म्हणून उबी रावल्या, तळागाळापर्यंत पावल्या, ताचो फायदो सुद्दां जाता. त्या बरोबर न्यू चॅलेंजीस येता, ताका कशें तोंड दिवप, तातूंतल्यान कशें भायर प्रश्नाची उत्तरां कशीं सादप आनी तांकां सोल्युशन कशें काडप, हाचेर सुद्दां तुका डायवर्सिफाय करचें पडटलें. एकूच पॉयंटाचेर म्हाका उलोवचें दिसता की अबाउट डिफेक्शन्स आनी दुसरे दॅट न्ही ऑलवेज देर. इनफॅक्ट ड्युरींग भाऊसाहेब बांदोडकर्स टायम काँग्रेस अर्सातले एका रातींतले टर्न जावन दुसरी कडेन गेल्ले, भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार जाल्ले. ताच्या उपरांत राणाच्या टायमार सुद्दां आसले ह्या पार्टींतले, तेन्ना कायम एमजीतले सरकार हातून वताले, काँग्रेसीन वताले. बट सिद्धार्थ, these two defections are the biggest defections after amendment to the 10th schedule. That is, see, earlier that way there was only 28 MLAs. You feel like that it is. See, whenever somebody has defected, it has defected in that. See, today if somebody has to defect, it has to be 2/3. Yeah. So therefore, and during that time, what was permissible was 1, 2, post 1990, pre-1990. Thereafter, whichever defections have happened, it has happened in 1/3, because that time 1/3 was there. Yes. मागीर 2/3 केले. तर त्या प्रमाणे आज सुद्धा जितले जाल्या पळय, ती ज्या डिफेक्शन ह्याच्या प्रमाणे आसा तितल्याच प्रमाणे जाल्या. टू से दॅट तुम्ही अशी बी म्हणटात फाल्यां 100% केल्यार आमगे राजकारणाची 100% डिफेक्ट जावपाची बी तयारी आहा म्हणून, कॅपॅसिटी आहा म्हणून. No, there is no question of capacity. See, you can argue whether defections are good or defections are bad, whether a person should have a right to change the party, change opinion. आता अशें पयलीं जावना, तुजे एकाच विशयाचेर तुझे मत जे 10 वर्सां पयलीं आशिल्ले ते आज तशेंच आसा, तू चेंज जावपाक शकता काय ना. आता ह्या गोष्टीचेर एक वेगळे डिबेट जावपाक शकता, बट टू होल्ड ओनली वन पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट इज नॉट रायट म्हणटा. डिफेक्शन्स हॅव हॅपन ड्युरींग एमजी's टायम, इट हॅड हॅपन ड्युरींग काँग्रेस टायम, इट इज हॅपनिंग ड्युरींग बीजेपी's टायम. इट इज कॉमन टू ऑल. या चुलयो बाब, डू यू बाय दॅट आर्ग्युमेंट की तुमकां सगळ्यांत व्हडलो फटको बसलो म्हणिल्लो आमी, पोस्ट पर्रीकार जर सगळ्यांत व्हडलो फटको बसला तो तुमकां बसला. अँड सेकंड आस्पेक्ट ऑफ दॅट पॉयंट इज दॅट इलेक्टोरली ऑल्सो you have not been successful in destabilizing BJP. See, electorally, we have not been successful, and the results are there for the people to see what happened in the last elections. I cannot add or subtract the votes. The results are very crystal clear. But what happens is defections as a malaise to democracy and to society in general is condemnable, and no political party across the spectrum can condone this type of defections, because this is a malaise that leads to corruption, that leads to all sorts of problems in society. It is an immoral act that you get elected on one party's policies, programs, and other directions and ideologies, and today you seek to serve the service and interest of another party. How does that work on a human being? Now the other thing is what, whether it happened in Congress regime or it happened in the MGP regime earlier, today these large scale defections are changing the course, the math, the arithmetic, and the whole canvas
of the political Landscape, spectrum yeah. and landscape in Goa. So that is what is a very disturbing phenomenon, and if this type of things prevail, it is bad for everybody. It's not that Congress is getting, by weakening the opposition, are we strengthening democracy? This is my question to my co-panelists. Are we strengthening democracy? If we want democracy to thrive, if the ruling party doesn't want to hear some legitimate criticism and legitimate faults and shortcomings being pointed out in the right forums, then this type of attitude should go, because it yeah. is not only the forum of a television debate. Correct. There is an assembly forum. Today, assembly sessions are being curtailed to 1 day, 2 days, 3 days. Whose interest are we serving? Is it not the electorate that has elected our legislatures to debate on good laws, policies and programs, or where we are heading for? Yeah, on that point, Giri, 2 quick points. Number one, Tani Chalta point, by weakening the opposition, what has the ruling achieved? Certainly, you may claim that your party has got strengthened, but whether it has strengthened the setup. Number two, do you think Dr. Pramod Sawant has emerged as the successor after this election, or do you feel there is still a long way to go? सी म्हाका दिसता न्ही म्हणजे तुलियो बाब बऱ्या इंग्लिशीन उलयता, बट ऑन कंटेंट आय हॅव माय लॉट ऑफ क्वेश्चन्स. कारण काँग्रेस ही गोंयान जी पयल्या फावटी सत्तेर आयली ती MG फोडून आयली. आणि म्हाका याद करता, आज आमी भाईचेर उलयले म्हणून म्हाका याद आसा आझाद मैदानाचेर प्रमोद तुका स्पेशली याद आसतली 2005 दिल्लें भाईचें भाशण की आपणें लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक सांगिल्लें आपूण कठीण निर्णय घेता, तूं सरकार अनसेटल करूं नाका. म्हाका दिसता गोंयचें सगळ्याकीन व्हडलें दुर्दैव आशिल्लें की मनोहर भाई 2005 ते 2012 सत्ते भायर उरलो, आनी तें जें घडलें पळय तेन्ना काँग्रेस स्टेप्ड भाई इन द बॅक. सो म्हाका दिसता हे मॉरॅलिटीचें लेक्चर न्हय, तुलियो बाबान दिवचें न्हय. नो मॅटर हाव गुड इंग्लीश ही युजीस, ही कॅनॉट चेंज फॅक्ट्स. आनी तुमी म्हणजे काँग्रेस सांगता आमकां म्हणजे तांची कितली डिफेक्शनची हिस्ट्री काडुया, आनी तुमी डेमोक्रेसीचेर उलोवच्या पयलीं इंदिरा गांधीन कितली सरकारान डिसमीस केल्ली पळय ताचेरूय उलोवया, आनी काँग्रेसीन कितली डिसमीस केल्ली ती. कमिंग टू प्रमोद सावंत, म्हाका दिसता सगळ्याकीन व्हडली एसिडिटी आहा जी सगळ्यांक जाता, सगळ्या ऑपोजिशन पार्टीजांक, म्हणजे देर इज नो एक्सेप्शन. दे थॉट की डॉक्टर प्रमोद सावंत वॉज अ नायट वॉचमॅन, जो 2019 म्हणजे 2022 पर्यंत कसो बसो बॅटिंग करतलो, आनी देन ही वील पॉसिबली गो डावन इन द हिस्ट्री. बट द वे डॉक्टर प्रमोद सावंत इमर्ज, म्हणजे वेदर द टफ डिसिजन ही टूक इन 2019 वेर ही सेड की इनफ इज इनफ, ब्लॅकमेलिंग एलायज हॅव टू बी टॉट अ लेसन, आणि दॅट शूक. आणि तुमच्या हाजेर म्हणजे जे आज सामके एका टायमार की चाणक्य म्हणून राजकारणाचे सांगताले, ताणें सुद्दां तुज्या टीव्हीचेर एक्सेप्ट केले की आय नेवर थॉट सच अ थिंग वॉज पॉसिबल. दुसरें 2022 आमकां याद आसा, म्हणजे म्हाका दिसता काउंटलेस डिबेट्स हॅव हॅपन्ड इन दीस वेरी स्टुडिओ, जंय हांव सांगतालो की डॉक्टर सावंत इज इमर्जिंग एज अ लिडर. आनी एक म्हणजे आज कशें जालां न्ही, आज फरक कार्यकर्ता म्हणजे हांवें एज आय सेड की देर कॅनॉट बी सिमिलॅरिटीज, पण आज एक कार्यकर्त्याक खंयच्याय मिनिस्ट्रीन काम आसूं तो दोतोरा कडेन धांवता, आनी दोतोर सावंत गिव्ज हिम अ हियरींग. सो आज म्हाका दिसता हीज इमर्जन्स एज अ लिडर इज समथींग वीच इज हर्टिंग द ऑपोजिशन. आनी ताज्या खातीर तांची जी इच्छा आशिल्ली की BJP वील कॉलॅप्स हॅज नॉट हॅपन्ड आनी इट वील नॉट हॅपन. Tulio Bab, quickly, do you think Dr. Pramod Sawant has emerged as a successor? Politically, yes, but as a successor, do you think he has emerged? First of all, in politics, in a mature democracy, the question of successor doesn't arise. Technically, yes. And we don't believe in such successors. Only in If Congress BJP is following the wrong path, Yeah. that is their problem. Okay. Or if BJP thinks that Congress, तुम्ही राहुल गांधी काढता काय की नाही? whether Mrs. Gandhi followed, took ते some, राहुल गांधी काढता, whether Mrs. Gandhi, एक minute whether Mrs. Gandhi took some strong decisions but helped liberate Bangladesh and strengthen India is another matter. Whether they respect this situation which was accepted by the whole world as a strong leader. Now, whether they seek to follow Indira Gandhi's certain authoritarian decisions which were good for the country and in terms of the prevalent circumstances, that is absolutely not for us to discuss in this debate. Yeah. That we can. But do you think if Pramod Dr. Pramod Sawant has emerged a leader, he has made one silent pointer which is actually
totally not in for a mature democracy nor a political party that is in power. He says that every smallest karyakarta has to run to the chief minister to seek relief. That means the whole party संघटना जे आसा, party organization जे आसा, ministerial cabinets and colleagues, that means nobody is able to give any relief. That means there is some basic problem. Okay. And every smallest karyakarta has to run to the chief minister to Okay. seek relief. Or- Is this the type of successor in leadership कार्यकर्ता हक्कान वता, ताका तुम्ही जे नाव काँग्रेस will never काँग्रेस will never understand what a कार्यकर्ता is. आणि कार्यकर्ता वता तो हक्कान वता, he doesn't go there because the system has collapsed. ताका म्हाका दिसता आता तांच्या आमदारांचेरूय कसलो विश्वास ना, कसल्या आपणाच्या मंत्र्यांचेरूय विश्वास ना, ताका सीएम तुलियो बाब, तुमच्या आमदारांक तुमच्या पक्षाचेर विश्वास नाशिल्लो. तुमकां बीजेपींतलो हाडून leader of opposition करचो पडलो. काँग्रेसीक विश्वास नाशिल्लो म्हणून ती अरे गोंयकारांकूय विश्वास ना काँग्रेसीचेर. Okay. ती प्रक्रिया तुम्ही आता फुडें So, व्हरूंक तुम्ही उलोवचें नाही म्हणटा. काय कसलीच तुमची ना. प्रक्रिया आता काँग्रेस मुक्त Was भारत this- आम्ही फुडें व्हरता. was this- काँग्रेसीची was- legacy no, नाही. but I want to know only one thing, whether this is the type of legacy you want to take forward. Okay. Congress or Mukta was Bharat this- is the or legacy we was want to this take a forward. party with a difference Okay, which was okay, projected okay. among Yeah. the We are- before the we people? are- Giri, Giri. Was Who the wants agree that we are a party with a difference? Who wants to agree? run By the voting party you with out. a- गिरी आणि लोकसभेकूय Congress दोन्ही has सीट not जिखून been- परत काँग्रेसीक दाखयतले. गिरी तुलियो म्हाका फायनल सिद्धार्थ इतलें सांगात, तुमकां दिसता आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस दॅट डॉक्टर सावंत has emerged as the successor, emerged as the leader, emerged because of the elections as a chief minister, सगळे बरें. As the successor, do you think on this day he has emerged? I don't know whether word successor would be correct word to use, but yes, he is in his own way and his own style is trying to fit into the shoes of the top leader of BJP, and to an extent, I must say that he has been successful also, because see, he took spearheaded the election. And people gave him a mandate. People trusted him. So who are we in a democracy? Ultimately, who decides whether? See, I may have any opinion to say that no, he would have not done better. Somebody else would have done better. But he went with his policies to the people, and people voted him. See, post defections, we will not even talk about it now. But did they not give him 20? Yeah. Out of Yes. so I think- therefore people chose him over the this. I think- एकूच point तांच्या भितर होतो ते म्हणटाले ते, because Congress has become, as far as that, Congress will have to be giving into, or at least we have to grant that to BJP, that it is not BJP's job to strengthen Congress. Congress has to make themselves start that reorganization of the parties, giving confidence to the people, taking people along with him, winning the confidence. की जे लोक तुमच्या कडल्यान पयस गेल्यात तांकां परत तुम्ही जिखून हाडपा खातीर हे जे काम आसा, त्याचे जे कष्ट आसा, त्याच्या खातीर पॉलिसी, त्याच्या खातीर काम, त्याच्या खातीर स्ट्रक्चर, हे काँग्रेसीन दिवचे पडटले. इट इज जॉब ऑफ अ बीजेपी. ओके, ऑन दॅट नोट हांव हांगा सोंपयता. वेळ सारको सोंपला, बट म्हाका दिसता सगळे मुद्दे तुमचे मुखार आमी दवरल्यात. कारण 4 वर्सां जालीं, ताजे उपरांत म्हाका दिसता मांडवींतल्यान जुवारींतल्यान खुबशें उदक व्हांवन गेलें, जुवारीचेर तर पुलूय जालो. सो अशी परिस्थिती भितर हो एक उहापोह करप, एक ताचो आढावो घेवप हें अत्यंत गरजेचें, आनी तो आढावो तुमचे मुखार दवरपाचो प्रयत्न आशिल्लो. गिरिराज, तुलियो, सिद्धार्थ बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.